सगळी आमी केर्साची सुरवात करूया. पवित्र कुसाचे करुयेन आमकां आमचे देवा आमची आंगस म्हणतले बापाचे नावे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानतान देवाक सोद प्रिदार देव बापाक सरगार आनी पितमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबे समावलो आंकवार मरेटायन जल्मलो पोस प्लाताकास ताणें कोस सोसले ताका उपचार जोडलो तो मेलोन ताका निकिपिल्लो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेंतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सत प्रिदार देव बापाच्या उजव्यान बसला तुयंतान जिव्या मेल्ल्यांची मोजमी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्ताचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिशपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बुजकितां तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायनीन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया ती नेती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया ती नेती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया ती नेती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदा काल आमेन. न्यायालया 25 सैन्मांचे संतोषाचे पयलो मिस्तेर बरे गाब्रिएलान आंकवार मरी खबर दिली देवचो पूत तिजे कुशीन येतलो म्हूण आनी देव स्पिरीत संताचे कृपेन ती गोरबीस जाली. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिशपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बुजकितां तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायनीन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया ती नेती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया खाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई आमा बापया ती नेती कोर आतां आनी आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पोर तुजे टाय हा सऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुझा पोच येसू. बागी मरे दयाची माई
आम्हा बापियां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या दार आमेन. नमान मरी कुटपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे डाई हा असऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझा पूज येसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा बापियां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या दार आमेन. नमान मरी कुटपेन बोलले सर्वेस पोर तुझे डाई हा असऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदव तुझा पूज येसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा बापियां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या दार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता सदा काल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बोगो समकान या रमकाय कोणाच्या ज्यांनी गुनास विचोतने ती करून बरो जाल्ल्याची दुसरा मिस्टर अंकवार मरी कोरबीस असताना संत इजाबेल आपले मावशेपणीक भेट करून गेली आणि तिचे टाय रावली 3 महिने. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय समका येवं तुजी गोशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस मोठो रायजो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशीच आमची बदकां बगोस आनी आमकां दाणीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां आनिवार. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कुर्बेन बल्ले सर्वेस पो चुटाइन हा स्ट्रामोदें तुन सदो आनी सदै जपू जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेजूस बोगो समकान या रमकाय कोणाच्या ज्यांनी गुनास विचोतने ती करून तिसरो मिस्टर आंकवार मरी बालका जेजू पळदूच जाली बेलाशरान गोरवाच्या गोट्यान मनजाती मध्ये. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राय समका येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिशपटो एक राय जाय समकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बशकिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायनीन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोर तुझे ठाई हा हसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज येसू बागी मरे दयाचे माये आम्हा पापियां खाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या आदी आता सदाकाल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगो समकानी आरमकाय कोणाच्या अवजंतली लोकनाच पिचोत मेदी करून बरो जगण्याची काकूत सोता मिस्टर अंकवान मरेन बालका जेजूक वेलो आनी मेटयलो देव टेंपलान आनी दिलो तेका सासी मावच्या हातान. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय चमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो देश पडो इकरायसर चमकांनी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशीच आमची बदकां मुगोस आनी आमकां दाणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पो चुटायन हा श्रामोदे तूं सदो आणि सदै सपूत जेजू. मागे अंदे मरे देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पो चुटायन हा श्रामोदे तूं सदो आणि सदै सपूत जेजू. मागे अंदे मरे देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पो चुटायन हा श्रामोदे तूं सदो आणि सदै सपूत जेजू. मागे अंदे मरे देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पो चुटायन हा श्रामोदे तूं सदो आणि सदै सपूत जेजू. मागे अंदे मरे देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेस पो चुटायन हा श्रामोदे तूं सदो आणि सदै सपूत जेजू. मागे अंदे मरे देवाचे माये आम्हा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
Naman mere kurpen bulle सर्वेस पोचटाइन हा stramaden tun sedo ani sedei sapu Jesu. Magi ande mare द्यायचे माये आम्हा पाप्या हातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mere kurpen bulle सर्वेस पोचटाइन हा stramaden tun sedo ani sedei sapu Jesu. Magi ande mare द्यायचे माये आम्हा पाप्या हातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mere kurpen bulle सर्वेस पोचटाइन हा stramaden tun sedo ani sedei sapu Jesu. Magi ande mare द्यायचे माये आम्हा पाप्या हातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mere kurpen bulle सर्वेस पोचटाइन हा stramaden tun sedo ani sedei sapu Jesu. Magi ande mare द्यायचे माये आम्हा पाप्या हातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Naman mere kurpen bulle सर्वेस पोचटाइन हा stramaden tun sedo ani sedei sapu Jesu. Magi ande mare द्यायचे माये आम्हा पाप्या हातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा Bapak, Putra, kan Pobit Atmyang. आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. Muja Jesus bogo samkane aramkan kanancha janli lokunas pujatme dikuru marasan lenchi kakatkur. Pancho mister, por which esa sanle frantin disari baluk Jesu me olo Deo templan. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय समकायो, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिशपाटो इकराय जाय समकांदी आनी आमचे चुकलेल्यांक बोशकितांक तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायनेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा बापयां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनांच्या डार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा पापयां हाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनांच्या डार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनांच्या डार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनांच्या डार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनांच्या डार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनांच्या डार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनांच्या डार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनांच्या डार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर आता आनी आमच्या मनांच्या डार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे डाळी हा असऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूज जेसू. बागी मरे दयाचे माई आम्हा पापयां खाती विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणांच्या दार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता सदा काल आमेन. म्हज्या जेजूस बोगोस आमकां आनी आरामकां आयकणांच्या आवजांतली लोक नाच आत्म्या दिकरून नमान राणये काकूचे माये तूं आमचें जिवीत अमृत परवासो. आमी तुका पोतेशी येवची बाळकां तुका उलो मात्ता. ह्या दुखाच्या कणान आसका सोडून दोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळे शरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल माये तूं गडबडाय तुलो पांकवार मरे. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. हृदयाची माये आमचे बसत मात जेजून बसायला ते आमकां पावस आमच्या एक आमच्या पानमान मरे पाप साहेबाचे सांबासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. जे रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो अनेस पडाय रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशीच आमची बदकां वगोस आनी आमकां ताणेन बुडावन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां आनी वार. नमान मरे कृपेन बल्ले सर्वेच पोचटायन हा स्ट्रा मोदें तुन सदोव आनी सदय जपूत जेजू. मागे अंदे मरे देवचे माये आमा पप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां घाल.
सुरवातेक सगळीं भिरावन गीत घेवया. देवा मुखार उबो रावच्याक 8 and page 5. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पौरोम संस्कार जावन आसा भो पवित्र मिसाची पेट जोय जिवो जेजू हाजीर आसता. जोय बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एकसारण आसात. हो ताचो एकवट देवाच्या उतरांतल्यान आमकां समजोता आनी तेच देवाचे उतर आमची वाट उजवायत दायता. मोगाच्या इश्टानो सगल्यांक तुमकां आयच्या आमच्या सोत्या नोवेनान माय मोगाच्या येवकार. आयज आमी पौरोम संस्कार देवाचे उतरान वाज उडवायतात हो विशय विचला. ह्या उतरांनी आमकां कितें समजोताय गे. साक्रामेंटान आसलोलो जेजू आमचो सांगाती. तो आमचो बरो गोंडली आनी आमचो बरो परोमास करता. आमकां राखता, आमकां वेंगेन घेता आनी आमकां आपल्यांचे उतर शिकयता. ताचे बरोबर आमच्या जिविताक दिशा नाम. जेजू बरोबर आमचे वाटेक उजवाड नाम. तर आमच्या जिवितांत आमी पवित्रतेच्या आदारान परोन संस्काराक आमच्या जिवितांत फावो तो जागो दिवंक. बोऱ्या गोंडल्या सांगता देवाच्या उतरांचो सोरो आमी खावंक आनी हे भाशेन देवाची उतरां आमी आमच्या ह्या संवसारांतल्यान सोलून आमची वाट उजवाडावन आमकां जोड ऐकल्या ह्या मिसात पवित्रतेच्या आदार मागुया. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज पवित्र सोबा भाग्यवंत आंकवार मारिया पवित्र सोबेची माता मेरी मदर ऑफ द चर्च हो सेवा धर्मीक उगडास समोरमता. बाबडेनो आंकवार मारेन देवाच्या उतराक आपल्या कुसव्यांत जागो दिलो. तिचे उद्देशी सोबद देवाचे उतर मनीस जालो आनी बाबडेनो आंकवार मारेन आपल्या आख्या जिवितांत आनी आयज पासून पवित्र सोबेची आवय कशी जेजू सांगता देवाचे उतर आयकूंक आनी आमच्या जिवितांत वेव्हारान घालूंक तुका आनी म्हाका आपयता. तिकाच फुडें घालून ह्या आमच्या आस्कार्या भोव पवित्रत्वेच्या पोरबेक आमी तयार जातना आंकवार मारये भाशेन आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आमचें उतर देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी ते पोरजोळीत करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया.
आनी जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकलां आसतलें, पूण तें देवाचें उतर आमच्या जिविताक लागून आमचें जिवीत त्या उतराचेर बांदून हाडूंक आमी चुकल्या व आमच्या खासगी जिवितांत खेरीत भाशेन देवाच्या उतराक आमी फावो तो मान आनी जागो आमी दिवंक ना. ह्या आनी सगळ्या आमच्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी खालत्या काळजान देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसोणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो जे कितें आयच्या दिसा ह्या मिसांत आमी मागूंक आयल्या ते भावार्थान आनी ल्हानविकायेन आमी बापाक उबारुया. तशेंच आयच्या सेवा धर्माची मांडावळ करतल्या विएगस आनी दियोली समुदायांतल्या भावा भयणां पासत दर एका कुटुंबा पासत पिडेंत आसलेल्या आनी म्हातारे पिरायेर पावलेल्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी संकश्टांक सांपडलेल्या पासत आमी खेरीत भाशेन आयच्या मिसांत मागुया. काकूत सारा देवा, आमी भोव वसोक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आनी पवित्र सोबेचे आवयचो उगडास करतना तिची विणवणेन आमचे उत्सुकतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. समोरती उदेशी येता त्या नितीवंतपणा विशीं मोइजेसान अशें बरयलां. समोर्त पालता तो तिचे वरवीं जिवीत जोडटलो, पूण भावार्था उदेशी येता तें नितीवंतपण अशें सांगता. तुजेच भितर म्हणू नाका वयर स्वर्गार कोण चडटलो म्हणजे क्रिस्त सकल देंवच्या खातीर सकल पातालान कोण देंवतलो म्हणजे क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो वयर काडचे खातीर. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा देवाचो निरोप म्हणजे आमी परगोडटा तो भावार्थाचो निरोप. तुका लागींच आसा, तुज्या ओठांचेर आनी तुज्या काळजान तो केलता. खरेंच
जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओटांनी उचारशी आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो जिवन केलो म्हूण काळजान थावन सोतमानशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. काळजान थावन भावार दवरशी तुका नितीवंतपण, तोंडान उसारशी तुका तारण. तर पवित्र पुस्तक सांगता तें हें, ताचेर भावार्थ दवरतलो कोणूच लोचयेक पडचो ना. म्हणटूच जुदेव जावं ग्रेक जावं तातूंत कसलेंच अंतर ना अशें जालें. तर सगल्यांचो सोमी तोच. ताका उलो मारतल्यांक पावोसो खूब गिरेस्त, कित्याक सोमियाच्या नांवान उलो मारतात तितलेंय तारण जोडटलें. पूण ताका स्वत मानल्या शिवाय ताका उलो मारतले कशें आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताका स्वत मानतले कशें, खबर परकोट केल्या शिवाय आयकतले कशें आनी तांकां धाडल्या शिवाय परकोट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता, बरी खबर हाडटात तांचे पांय कांय बरें, पूण बरी खबर सांगता ते सोगोटूच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा, सोम्या आमी परगोटलां तें कोणें स्वत मानलें. म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप परगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सायबा तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सगळीं म्हणुया, सायबा तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची सुमोर सोर बोरी, जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणटाची जानवाय. जबा सायबा तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोस उजोल, दोळ्याचो उजवाड. जबा सायबा तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती बो पोवी सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबा सायबा तुजी उतरां सासणाच्या भांगरा परस निबेल भांगरा ऊन काळजाक ताची आस. मोवा परस पोळ्यांतल्या मोवा ऊन ओदीक ते गोडवे. जबा सायबा तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
पुस्कोळ लोक एकठांय जावन दर एका नोकरांत पावन जेजूस हरशें लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हणलें, कोण एकलो वोंपी आपले बी वोंपूंक गेलो. वोमतना थोडे बी वाटेर पडले आनी ते मोस्तोले आनी अंतरावयल्या सुकण्यांनी येवन ते खेले. आनी दुसरे खोडपाचेर पडले, ते किल्लोले पूण शेळ नासली देखून सुकले. हेर कांट्या मोदे पडले आनी कांट्या बरोबर वाडले आनी तांणी ते दामून दवरले. हेर बरे जमनीर पडले आनी वाडोवन 100 पीक जाले. आनी व्हडल्यान हाडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी हें आयकूंचे. ताच्या शिसांनी हे वेपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राज्याचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या, पूण हेरांक पळोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांणी समजना जावंक वेपारीनूच सांगप. तर वेपारीची समजणी ही, बी देवाचें उतर, वाटेर आसात तीं ते आयकोतात तीं, पूण मागीर तांणी सोत मानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून ते उर्बेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळनान देखून ती थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतूच ती पाटी सरतात. कांट्या मोदें पडला तें उतर आयकोला ती, पूण वाटेर वेता वेता जिविताच्या दास्तींक आनी गिरेस्कायेंक आनी मोसांक लागून ती दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडला तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायक लागून पीक दितात ती. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भोव पवित्र रितवेचे दोबाजीक परबेक आमी तयार जाताना काय बरे भशेन ह्या दिसांनी परम संस्काराचेर ओ मिसाचे भेटेचेर जी जावन आसा माज आनी बुन्याद आमच्या भावार्थाची, ताचेर आमी नियाळ करीत आयल्या. आनी खेरीत भशेन आयच्या दिसा परम संस्कार देवाच्या उतरान वाट उजवाडायता ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. बाबड्यानो, हो नियाळ फुडें व्हरूंक एक ल्हानशी गोंडी तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. आल्फ्रेड नोबल म्हूण एक फामाद मनीस आसलो आनी बाबड्यानो, हो आल्फ्रेड नोबल एक व्हड धोंदेकार एंटरप्रेन्युअर तो आसलो. आनी अशें आसतना ताणें डायनामायट हो सोदून काडलो. ही इन्वेंटेड द डायनामायट. घोडेक पयले सुवातेर एका बऱ्या मनान ताणें तो इन्वेंट केल्लो, पूण बाबड्यानो, वर्सां वेतात तशी हो डायनामायटाचो वांगडो उपयोग जावंक लागलो. हो डायनामायट घेवन जायते देश आनी जायते राज चलयतल्यांनी निसणटण करूंक लागले. दुसऱ्या देशाचेर आक्रमण करून दुसऱ्या कितल्याच मनशांचे जीव ह्या डायनामायटाक लागून होगडायले. आनी बाबड्यानो, अशें आसतना 1888 वर्सा होच आल्फ्रेड नोबलाचो भाव सोंपलो, लुदवीग म्हूण नांवाचो. एका गंभीर पिडेक तो आसलो आनी तो ह्या संवसाराक वतलो. पूण बाबड्यानो, जेन्ना ही खबर पत्रकार आपल्या न्यूजपेपरान परगट करता तेन्ना तांची एक ल्हानशी चूक जाता. आल्फ्रेड नोबलाचो भाव मेला हे सांगचे बदलेक आल्फ्रेड नोबलूच मेलो म्हूण ही खबर परगटूंक लागली. आनी जायत्या न्यूजपेपरांचेर बाबड्यानो असो माथाळो तांणी घालून ही खबर परगटली. द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मोन्नाचो वेपारी अंतरलो, सोंपलो. आनी बाबड्यानो, ही खबर खूब गाजली. आनी जेन्ना आल्फ्रेड नोबलान हे न्यूजपेपर पळयले आनी ताचेर आपली खबर ह्या माथाळ्या खाल घाल्या, द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड म्हूण पळयल्या उपरांत बाबड्यानो, आल्फ्रेड नोबल सारकोच थोटाकलो. आनी अशें तो चिंतूंक लागलो,
म्हज्या मरणा उपरांत कितें धरून लोक म्हजो उगडास करतलो, वॉट वील पीपल रिमेंबर मी आफ्टर माय डेथ. आनी अशें आसतना बाबड्यानो ही एकूच वोळ, द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड, आल्फ्रेड नोबलाचें आख्खें जिवीत बदलता. आनी कांय वर्सां उपरांत बाबड्यानो होच आल्फ्रेड नोबल आपले गिरेस्तकायेचो 94% कुशीन दवरून नोबल पीस प्रायज हो पुरस्कार तो स्थापता. संवसारांत जी शांती खातीर वावुरतात, जी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरतात बाबड्यानो, तांचे खातीर ताणें हो नोबेल पीस प्रायज घडून हाडलो. बाबा भयणानो, आल्फ्रेड नोबलाच्या जिवितांत हे एकूच वळीन ताचें आख्खें जिवीत आनी ताच्या आख्ख्या जिविताची वागणूक बदलली. द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. बाबड्यानो, ह्या न्यूजपेपराच्या खबरांत एका मनशाचें जिवीत बदलूंक जाता जाल्यार बाबड्यानो देवाचें उतर जे जिवीत दिता आनी जिवीत फावो करता बाबड्यानो, कितले म्हूण आमच्या जिवितांत ते नोसोणी हाडूंक जायनासले काय. बाबड्यानो, जायते आमच्या जिवितांत हेंच देवाचें उतर कितलें बरेंपण हाडलां तें तुवें आनी हांवें अणभवलां. देवाच्या उतराच्या उसवाडान कितले आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या समाजांत कितलें बरेंपण आयलां. बाबड्यानो, आयज ह्या मिसांत आमी देवाक दिनवासुया. पूण घोडेक जायते फावटी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत अशें जालां आसतलें, देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. देवाचें उतर बाबड्यानो आमी वाचतां. देवाच्या उतराचेर कितले म्हूण नियाळ, कितले म्हूण शर्माव आमी आयकल्यान. पूण बाबड्यानो ते सगळे ह्या 4 म्हणटी भितर घोडेक उरला आसतले. आमी ह्या देव मंदिरांतली भायर वेतोच आमचें जिवीत आदल्या भशेन. बाबड्यानो, आयज त्या देवाच्या उतराचे पदवेचेर लेट अस रिडिस्कवर द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. तातूंतल्यान आमच्या जिविताक एक नवी वाट आनी एक नवो उसवाड आमकां फावो जाता. आनी बाबड्यानो, देवाचें उतर आनी मिसाची भेट हे आमी दोशी करूंक जायना. ताका लागून बाबड्यानो, मिसाचें बलिदान ह्या 2 भागांनी आमी तें वांटाव. सोबदाचो वो उतराचो सेवाधर्म आनी दिनवासनेच्या बलिदानाचो सेवाधर्म, द लिटर्जी ऑफ द वर्ड एंड द लिटर्जी ऑफ द युकरिस्ट. आनी बाबड्यानो, ह्या दोनी मेजांतल्यान आल्तारांतल्यान आनी ह्या देवाच्या उतराच्या मेजांतल्यान पवित्र सोबेचे शिकवण्यार आमकां सांगता देव आमकां उत्मीक जेवण फावो करता. बाबड्यानो, जायते फावटी आमी जेन्ना आमी म्हणटा आमी मिसाक तयार जाता तेन्ना आमचो आख्खो फोकस जाता कोमयावांक कोण भाशेन आमी तयार जावंक जाय. हय बाबड्यानो, तें गरजेचें. पूण त्याच बरोबर बाबड्यानो, ह्याय भागाक देवाच्या उतराच्या सेवाधर्मांक त्याय भागाक आमी अदीक आनी अदीक फावो तें म्हत्व दिवंक जाय. घोडेक जायते फावटी हो भाग बेश्टो एक भायलो भाग कसो आमकां दिसता. देवाचें उतर वाचतात ते कितें वाचतात आनी कितें आमच्या कानार जाता बाबड्यानो, ताचेर घोडेक जायते फावटी आमी भर घालिना. ताका लागून बाबड्यानो, जितले फावटी आमी मिसाक येता तेन्ना ह्या परम संस्कारच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना बाबड्यानो, देवाच्या उतराक आमी फावो तो जागो, फावो तो मान आमी दिवंक जाय. आनी कशे भाशेन आमी हें करतले बाबड्यानो, हेच भाशेन आमी मिसाक तयार जाता तेन्ना जें देवाचें उतर ह्या मिसान परगट जातले ते आदींच फुडें आमी आमच्या घरा आसून जावं कुटुंब कशी जावं आमच्या खासगी जिवितांत आमी तें वाचूंक आनी ताचें नियाळूंक. तेन्नाच बाबड्यानो ताचो फळ आमी आमच्या जिवितांत अणभवतले. आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारुया. आयचे पयले वाचप भाग्योन पावलून रोमकारान बरोवन आमकां उगडास कोता आमचो भावार्थ देवाच्या उतराच्या बुन्यादीचेर बांदलेलो आसा. आमचो भावार्थ देवाच्या उतरान खोल रिगलेलो आसा आनी आमच्या भावार्थाच्या जिविताक बाबड्यानो आमी जियोवपाक स्फूर्ती देवाचें उतर दिता. बाबड्यानो, आयज कितलीं जाणां आमचे मदली देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत म्हत्व दिता काय. आमचो भावार्थ बाबड्यानो कित्याचेर आमी बांदता काय. ह्या त्या परंपराचेर, ह्या त्या चाली रितींचेर, ह्या त्या समोरमण्याचेरूच बाबड्यानो हो आमचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर बांदलेलो आसा. कितलीं जाणां आमी देवाचें उतर वाचूंक फावो ते प्रयत्न करता काय.
कितलीं जाणां आमी आनी खेरीत भाशेन आयच्या काळार कितले म्हूण सोयीक आमकां फावो जातात देवाच्या उतराचेर शिकोवन घेवपाक, देवाच्या उतराचेर बरे नियाळ आमी घेवपाक. बाबड्यानो, कितलीं जाणां आमी हाचो फायदो काडटा काय? इतलेंच न्हय बाबड्यानो, जे देवाचे उतर तुज्या आनी म्हज्या कानार जातात, कितलीं जाणां ती आमच्या जिवितांत तो वेव्हारांत घालता काय? बाबड्यानो, आयचे पयले वाचप, जरी तर आमी पवित्र पुस्तकांत वाचलें जाल्यार त्या दुसऱ्या भागाक असो माताळो घाल्लेलो आसा, इस्रायल पोरजेक निबानान. आनी ताका लागून थंय म्हणटाले देवाची उतर परगोडटलो कोण आनी ताणें आयकल्या शिवाय आमकां सांगतलो कोण? बाबड्यानो, आयज आमकांय जायते फावटी असली निबा आमच्या जिवितांत येतात. कोण आमकां सांगतलो, कोण आमकां शिकयतलो? बाबड्यानो, आमी आमच्या जिवितांत ही जबाबदारी घेवंक जाय टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, टू reflect on the word of God and to apply the word of God in our life. Babuddano, ही जबाबदारी तुजी आनी म्हजी. We have to take responsibility for our own spiritual life. आमच्या आत्मीक जिविताक आमी फावो ती जबाबदारी घेवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानांत जायते फावटी हे वाचप आमी आयकलां, जायते फावटी ताचे नियाळ आमी केला. बिया आनी वेगवेगळे तरेचे जमनीची खबर आमी आयकलां. बाबड्यानो, त्या बियाक तांक आसा किल्लोवपाक. द सीड हॅज द पोटेन्शियल टू स्प्राउट अँड टू ग्रो. पूण बाबड्यानो, ते कसल्या जमनीर पडटा ताचेर आदारलेले आसा. बाबड्यानो, आयज तुका आनी म्हाका विचारुया, कसली जमीन गाय हांव? वॉट टायप ऑफ सॉयल हॅव आय बिकम? बाबड्यानो, देवाचे उतर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत फळां बरीच जातले जाल्यार फावो तसली जमीन तुवें आनी हांवें जावंक जाय. ते बाबड्यानो तुज्या आनी म्हज्या हातांत आसा. ताका लागून बाबड्यानो, आयच्या दिसाक जेन्ना देवाचे उतर आमच्या जिविताचे वाटेक उजवाड दिता तेन्ना आमी आमच्या जिविताक कितें घेवन वचुया? बाबड्यानो, पवित्र सभा आमकां देवाचे उतराचेर नियाळूंक जायत्यो पद्दती, डिफरंट मेथड्स फावो करता. पूण एक चड वापरलेली म्हणल्यार लेक्स्यो दिविना. हाचो आदार घेवन बाबड्यानो, आयज आमच्या जिविताक 4 वस्तू आमी घेवन वचुया. पयले सुवातेर लेक्स्यो म्हणल्यार वाचप. बाबड्यानो, दिसपटी देवाचे उतर वाचूंक आमी प्रयत्न करुया. दिसपटी देवाचे उतर आमी वाचूंक आमी प्रयत्न करुया. बाबड्यानो, आयज दूख दिसता आनी दुर्दैव जाता. बाबड्यानो, जरी तो दुसऱ्या आनी खेरीत भाशेन वेगवेगळ्या सॅक्सांची भावा भयणां आमकां मेळटात तेन्ना देवाचे उतर काय बरे भाशेन ती परगडटात. घोडेक दुसऱ्या मनान ती करीत, बट एटलिस्ट दे हॅव द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. एन्ड बाबड्यानो, जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची कांय म्हायती ना, देवाच्या उतराची समजणी ना, तेन्ना बाबड्यानो असल्या वांगड्या शिकोवणेक आमी बोली पडोंक शकता. ताका लागून बाबड्यानो, दिसपटी देवाचे उतर वाचूंक आमी वावरुया. आयज कितलेशे नियाळाची पुस्तकां, कॉमेंट्रीज आमकां आसात. आमी इंटरनेटाचेर वयशी जाल्यार, युट्यूबाचेर वयशी जाल्यार देवाचे उतरा विशीं कितल्यो शिकोवण्यो आमकां फावो जाता. बाबड्यानो, गरजेचें तें म्हणल्यार तुवें आनी हांवें वेळ काडून तें करचें. ताका लागून आयचो पयलो संदेश आमकां देवाचे उतर आमी वाचुया. दुसरे सुवातेर बाबड्यानो, मेडिटात्यो म्हणल्यार देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. जें देवाचें उतर हांवें वाचलां तें आयच्या दिसा, आयच्या म्हज्या जिविताचे परिस्थितींत म्हाका कितें सांगता तें पळोवन घेवया. बाबड्यानो, जेन्ना हांव देवाचें उतर वाचतां तें ताका कितें लागता, त्या मनशाक कितें लागता ताचेर न्हय, पूण म्हाका कितें लागता, वॉट इज द वर्ड ऑफ गॉड स्पिकींग टू मी हियर एंड नाव, हाचेर बाबड्यानो आमी लक्ष घालुया. ताका लागून पर्सनल रिडींग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड चड गरजेचें. तिसरे सुवातेर बाबड्यानो, ओरात्स्यो म्हणल्यार मागणे कर. जें देवाचें उतर तुवें वाचलां, जें देवाचें उतर तुका आयज तुज्या जिविताचे परिस्थितीन कितें संदेश दिता बाबड्यानो, ताचो जबाब मागण्यांतल्यान देवाक दी. देवा कडेन हो संबंद तूं जोडून घाय. चवथें पावल म्हणल्यार बाबा भयणानो, कॉन्टेम्प्लास्यो म्हणल्यार जें देवाच्या उतराच्या संदेशान तुज्या जिविताक कितें मेळ्ळां तें आतां तुज्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक फावो ते प्रयत्न कर. बाबड्यानो, देवाचें उतर आयकूंक
देवाचे उतर नियाळ करूंक खूब सोंपें. म्हाकाय पासून शर्मा सांगपाक खूब सोंपें चालूच दवरूंक जाता म्हज्यान. पूण भाव भयणां, चड गरजेचें तें म्हणल्यार जें कितें हांव वाचतां, जें कितें हांव नियाळटां, तें हांवें म्हज्या जिवितांत वेव्हारान घालूंक जाय. दॅट इज कंटेम्पलेशन. हांव तें म्हज्या जिवितांत कसो हांव वेव्हारान घालतलो तें गरजेचें. आनी शेवटी भाव भयणांनो, आक्षयो म्हणल्यार म्हजें जिवीत आतां दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट्टलें जावंक जाय. भाव भयणांनो, हो एक मुखेल भाग ह्या लॅक्स्यो दिविन्याचो. म्हज्या जिविता उद्देशी जेन्ना देवाचें उतरांत हांव म्हजें जिवीत बांदतां तेन्ना भाव भयणांनो, म्हजें जिवीत दुसऱ्यांक एक शुभ वर्तमान जाता. माय लायफ बिकम्स अ गॉस्पल फॉर दी अदर. म्हज्या जिविता उद्देशी दुसऱ्यांक देवाचें उतर परगट जाता. भाव भयणांनो, हें आव्हान आयच्या दिसा आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी तीच भोव पवित्रित्वी हें आव्हान आमच्या हातान घालून आमकां फावो तें बळ दिता. थोड्याच वेळार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त जो सोबद मनीस जालो आनी आमचे मोदें जेता तो आल्तारार हाजीर जातलो. कोमयावांत आमी ताका शेवतले. हांव ताचे कडेन ही कृपा मागया. सायबा, तुज्या उतराच्या बळान म्हजे जिविताची वाट सोदून काडूंक आनी म्हजें जिवीत त्याच तुज्या उतराच्या उसवाडान पोरसुडीत करूंक तुजी कृपा आनी बळ म्हाका फावो कर. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार देवाचो आदार मागूंक कांय आमच्यो गोरसो आमी बापाक उबारुया. जेजूचे मिसांव आपले करून ते फुडें व्हरूंक आमच्या धोर्मीक वडिलांक, आमचो पाप साहेब, बिस्प साहेब, पाद्री माद्रींक, जायत्या आडकोलींक फुडो करचो पडटा. तर काळजीदारपणान देवाच्या उतराच्या आदारान आपली वाट ताणीन उजवाडूंक तांकां पवित्र त्रिवेचो आदार मागुया. आमच्या देशाच्या तशेंच गोंयच्या आनी अदीक करून गांवच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे भिरांतीन समाजाच्या बऱ्याक पडटा तसलो वावर करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे गोराबे पवित्र जाल्यार आमचो वाडो, गांव आनी पवित्र सभा पवित्र. अशें आमचे गोराबे पवित्र त्रिवे खाल पवित्र जावंक आनी जायतीं आमचीं भुरगीं देवाच्या कामान मिसोल जावंक आमकां जायतीं मिसावां पाद्री माद्रीची दी म्हूण देवा लागीं मागुया. मिसावाचे बलिदान आमचे पासत भेटयल्या फादर एलरॉय ताका कुडी ओतम्याची भलायकी आनी आपल्या वावरान खूब येस मेळूंक, तशें आमचो पादविकार फादर रॉकलीन आमचे पासत तो खूब तोकोस घेता आनी वावुरता हांकांय बरी भलायकी दी म्हूण पवित्र त्रिवेचो आदार मागुया. Yeah.
बापा ही कांय आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो आमी तुका उबारल्यान ते तुज्या उदारपणान तूं आमकां फावो कर आनी तातूंतल्यान आमच्या जिविताक तुजें आसने आमी अणभवूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तोयारे वेलार गीत घेवया. आसा जेजू C4 पेज 29. मोच्या बाबा भयणांनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोन मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आनी पवित्र सोबेचे आवयचो भोगतीन आमी उगडास काडून तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सोदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय बांदता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलोले निती अंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पुरगटाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आबूय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Lord
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूढ गावून परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकांय तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये संगती, तिच्या पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन धर्म दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरबणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. असो देवाचो सोब जो मनीस जालो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या काळजान देवून आमचे जिवीत आपल्या उसवाडान भरूंक सोदता. ह्या ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. ह्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. शेल्यांक हावदार D46 पेज 74.
मोगला बापा स्वर्गार आनी संवसाराच्या राजा आमी तुका आर्गां आनी दिनवास दिता कित्याक तुवें आमकां तुज्या पुताच्या मासा रोगतान आमची थान भूक बागोयल्या पासत तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणा वरवीं आमी सगळीं एक जावन पवित्र सोबेच्या जिवे सांदे आमी जाल्या तुज्या पुताच्या पवित्र साक्रामेंतान आमी सगळीं तुजी गिरेस्तकाय भोगता आनी तुज्या मोगान वाडटा हें जावंक आसा एक मोलादीक देणें आमकां सोमेस्ता ह्या व्हडट्या देण्या खातीर आमी तुका बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक वाखाणटा आमेन. उबी रावया. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे आनी पवित्र सोबेचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय. अंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बाबा बिडीनो आयज आमच्या संगताक फादर एल रॉय आसा. म्हाका दिसता पयलेच फावटी तो आमचे इगोर्जेन ते मीस पेटयता. तो गांवान मोयरा सालिगांव इगोर्जेन पातकूर आसा. फाटींच ताणें आमच्या डिकन आसलो एशलीफ आनी ते पाद्री आनी डिकन कशे तांणी पास्टरल इन्स्टिट्यूटान कोर्स केलो. आमच्या सांगाताक आसतलो देखून फादर तुका मागीर मोगाचो योग घाल. आयची मांडावळ केल्या वेगस देवडी ह्या वाड्यांतल्या बाबा पिड्यांनी सकाळीं सफाई केल्या आनी बरे भाशेनी मांडावळ केल्या तांकां आमी शाबासकी दिता. आयज कॅन्टीन चलयतात. आरायस वाड्यांतलीं बाबा भयणां तांणी बीफ करी केल्या. हांव समजता सगल्यांक मेवतली. आयज थोडीं जाण आसात तुमी आनी मेवना जाल्यार फाल्यां आनी कितें आयटम आसतलो. परतून उगडास करता. तुमचो वाडो आसा त्या दिसाक तुमी जायत्या जाणांनी वांटो घेवचो कित्याक हे मीस आमी त्या त्या वाड्या खातीर पेटयता. देव बरें करूं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. एसोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. त्या मिसांत आमचो भावार्थ जिवो जाला. तोच भावार्थ देवाच्या उतराच्या उजवाडान जिवंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. पवित्र इंदादी Q10 पेज 170.